हाय फ्रेंड्स, कशी आसात? कल्पन्स किचनात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. आज आमी करूया वेल्ल्याचे हुमण. तुमकां खबर आसा पावसाच्या दिसांनी नुस्तें तितले बरें मेळना, पण आमकां वेल्ल्यो खूब बऱ्यो मेळ्ळ्यो, पण बारीक मेळ्ळ्यो आमकां, पण ताज्यो आशिल्ल्यो. तेन्ना आज आमी करूया वेल्ल्याचे हुमण. पावसाचे दीस तुमकां खबर आसा आतां तितलेशें नुस्तें बाजारांत येना, पण आमकां बऱ्यो ताज्यो वेल्ल्यो मेळ्ळ्यो. ल्हान आसात पण बऱ्यो ताज्यो आसा. वेल्ल्याचें हुमण करपाक हांवें कितें कितें घेतलां तें तुमकां सांगता. 12-13 हांवें मिरसांगो घेतल्या, कांदो घेतला एक ल्हानसो, हळदीची पावडर घेतल्या, आमटाण घेतल्या इल्लीशी, आनी एक चमचो कोथमीर घेतल्या, मीठ घेतलां, खोबरेल तेल घेतलां, वेल्ल्यो हांवें बऱ्यो सुटी करून त्यो ताका मीठ लावन हांवें घेतल्या, हरवी मिरसांग घेतल्या, कांदो घेतला आनी एक बारीकसो नाल्ल घेतला. चड मोठो नाल्ल ना, बारीकसो नाल्ल घेतला. आतां आमी सगळें वाटून घेवया. हांवें हांगा आतां एक मिक्सराचो जार घेतला. आमी आतां त्या मिक्सरान सगळें वाटून घेवया. कांदो आनी आमटाण आमी मागीर वाटून घालया. हें सगळें वाटप आमी वाटून घेवया. उदक घेतलां, थोडें थोडें उदक घालून आमी वाटून घेवया. अर्दें वाटप हांवें वाटून घेतलां. आतां आमी भितर कांदो आनी आमटाण घालया. कांदो तुमी कमी जास्त करूं शकता. आमटाण हांवें घेतल्या. तुमकां जाय जाल्यार इल्लेशें उदक घालून तुमी मातशें वाटून घेवं जाता. जितले तुमी वाटप बारीक वाटून घेतले न्ही, तुमचें हुमण एकदम रुचीक लागता. हांवें भितर कांदो आनी आमटाण घातल्या आनी बरें बारीक तें वाटून घेतलां. हांवें गॅस चालू केल्या. हांव हे वेल्ल्याचें हुमण कांदो तळसून करता. कांदो घातलो, खोबरेल तेल घातलां हांवें. पण तुम्ही खोबरेल तेल घेवं शकता, कसलें तेल तुम्ही घेवं शकता, तुम्ही कमी जास्त करूं शकता. हे वेल्ल्याचें हुमण तुम्ही खूब तरेन करूं शकता. बेश्टो कांदो मीठ घालून असो चुरून तुम्ही तशें करूं शकता. तोर घालून करूं शकता. हरवे तोर जर तुमच्या कडेन आसा जाल्यार तुम्ही हरवे तोर घालून तें हुमण करूं शकता. ते इतले रुचीक लागता खावपाक हुमण. खरेंच तुमी मुद्दम करून पळयात. आनी वेल्ल्यो मात बऱ्यो आसपाक जाय, वेल्ल्यो ताज्यो आसपाक जाय, जाल्यार हुमण तुमचें खूब बरें जातलें. खुबशीं म्हजी यूट्यूब फॉलोवर आसात, ती म्हाका सजेशन दितात. जेन्ना तुमी फोडणी मारतात तेन्ना तोप जावं कितें आयदन तुमी घेता तें दाट घेवपाक जाय म्हणून आज हांवें स्पेशली पितळचो तोप घेतला. हांवें आज पितळच्या तोपान हांव वेल्ल्याचें हुमण करता. खरेंच खूब बरें दिसता. तुमचे अशे कमेंट येतात तेन्ना म्हाका, तुमची सजेशनां येतात तेन्ना खूब म्हाका बरें दिसता, कितें नवें नवें करीनशें दिसता. मातसो कांदो कलर मातसो चेंज जाले की भितर आमी हरवी मिरसांगो घालया. हरवी मिरसांगो घालून खूब हुमण तुमचें टेस्टी लागता. मुद्दम तुमी करून पळया. कांदो बरो गोल्डन ब्रावन जावपाक जाय. हांवें हितूर आमटाण घातल्या. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सोलां मागीर शिजता आसतना सोलां घालूं शकता. आमचो ऑलरेडी कांदो पळय गोल्डन ब्रावन जाल्लो आसा. आतां आमी तातूंत भितर वाटप घालया. जेन्ना तुमी वाटप घालतली न्ही तेन्ना तुमी गॅस मातशी मोठी करपाची.
पळय बरो गोल्डन ब्रावन आमचो कांदो जाल्लो आसा. आतां आमी भितर वांटप घालया. तुमकां जाय तशें तुमी दाट पातळ करूं येता. हुमणाक आमच्या बरो खतखतो येयल्लो आसा. कांदो बी बरो शिजला. आतां आमी तातूंत वेल्ल्यो घालया. वेल्ल्यो आमकां बऱ्यो ताज्ज्यो मेळ्यो. ताज्ज्यो वेल्ल्यो आसली की तें हुमण सुद्दां तुजें बरें रुचीक जाता. अशें तुमी मुद्दम करून पळयात. खूब रुचीक लागता. आनी ही रेसिपी तुमकां जर आवडली जाल्यार तुमच्या फ्रेंडांक तुमी शेअर मुद्दम करात. आनी जर तर तुमी म्हज्या चॅनलाचेर नवे आसात जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. नुस्तें घालना फुडें खूब धवळून घेवपाचें ना. एक खतखतो येवन आनी दुसरे खतखत्याक मागीर आमी गॅस बंद करुया. आतां आमी तातूंत मीठ घालून घेवया. तुमी टेस्ट करून मागीर तातूंत भितर आनीक जाय जाल्यार मीठ ऍड करूं शकता. जेन्ना नुस्तें घालतात तुमी तेन्ना खूब धवळून घेवपाचें ना. कित्याक मागीर तेजे मोडपाचे शक्यता आसता. कित्याक तें नुस्तें शिजलें की मागीर तें मोडटा आनी भितर कांटे जातात. तेन्ना एकदांच आपणें अशें धवळून घेवपाचें. आनी धवळपाक तुमी असो एक हें घेवपाक जाय. हात कसो येता पळय तसो घेवपाक जाय. अशें खोल तुमी घेतलें की तें मागीर नुस्तें मोडटा. आतां हे आमचे वेल्ल्यो बऱ्यो शिजल्यो आसा. आतां आमी गॅस बंद करुया. आतां आमचें हुमण रेडी आसा. आतां हांव गॅस बंद करता. वेल्ल्यांचें हुमण रेडी आसा. आतां आमी तें सर्व करुया. तुम्ही पळोवंक शकता वेल्ल्यो आमच्यो तश्यो आसात. मोडल्यो बी ना. आमी सर्व करुया. म्हजी ही रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार कमेंट करून मुद्दम सांगात. जर तर तुमी म्हज्या चॅनलाचेर नवे आसात जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. अशीच मेळुया एक नवी रेसिपी घेवन. टिल देन बाय. टेक केअर. हेल्दी रावात आनी हेल्दी खायात.